मी 10 वर्सां पयलीं आपली वर्सां पयलीं पासून ह्यो बस डेपो कशें अवस्थेन आशिल्लो आमी हेतूंत पयलें काम जें केलें तें हांगा फूल टारींग केलें. जरी हो कदंबाचो बस स्टँड आसलो आमी PWD मिनिस्टराक सांगून हांगा भितर टारींग केलें, तांच्या ऑफिसान भितर टारींग केलें आनी हो एक म्हणजे लोकांक जे हांगा त्रास जाताले ते पयलीं बंद केले. आतां कितें जातालें आतां पावस येता मागीर हांगा झाडां खूब वाडिल्लीं आसा, झाडांनी मागीर जळारी जाता आनी कितली दुयेंसां वाडटा. त्या खातीर ही एरिया क्लीन करची हो एक आमचो पॉयंट आसलो. आनी जेन्ना आमी इनॉग्रेशनाक हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी मिनिस्टराक सांगिल्लें की हांगा लोकांच्या सुविधा खातीर एक उदकाचो एक कुलर दवर, एक हांगा बेंचीस घाल आनी फॅन घाल म्हणून, जेणे करून ह्या दिसांनी गरमी आसा सो लोकांक मातशी ताची हें मेळची म्हणून. सो आज मिनिस्टर त्या खातीर आयिल्लो ताणें सगळ्यो गोश्टी तांकां इन्स्ट्रक्ट केल्या ह्यो करच्यो म्हणून, भायलें क्लिनींग फॅन बीन घालपाचें आनी फुडल्या काळार तें जातलें. एक सायडीन आमी फॅन बीन घाले, हो पार्ट जातलो. दुसरो गोश्ट आशिल्लो म्हणटा तें हांवें सांगलें की हांगा एक ग्रावंड आशिल्लो जो पयलीं आमच्या भुरग्यां खातीर आमी एक एरिया मार्क केली. आतां जेन्ना न्यू प्लॅन जाता तेन्ना सेंट्रलाकसून तो जावन येतलो तेन्ना खंय त्या ग्रावंडाक डिस्लोकेट करचें न्ही. आनी सपोज तशें प्लॅनिंग कितेंय जाता जाल्यार खंय तरी तांकां एक 2000 ते 3000 जागो आमच्या भुरग्यां खातीर तो दवरचो हें आमी मिनिस्टरा कडेन स्ट्रेस केलां. कित्याक लास्टाक खंय आसलो जाल्यार आज भुरगे आमचे खेळटा, आज आमचे कडेन तशें ग्रावंड खंयच ना तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांक कसलीच असुविधा जावची न्ही. आनी जेन्ना प्लॅनिंग करता प्लॅनिंग अशे तरेन जावचें की तांकांय खंय तरी ग्रावंड एलोकेट जावचो आनी बस स्पॉट जावचो हें मुद्दो आशिल्लो. नाजाल्यार थंयच्यान एक प्लॅन येतलो तातूंत भितर सपोज ग्रावंडूच दाखोवना जाल्यार मागीर बेश्टेच आमकां परतें हें करचें पडटलें. सो आमी मिनिस्टराक स्ट्रेस केला की हो ग्रावंड तसोच रिटेन करचें आनी मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की आपूण तो ग्रावंड रिटेन करता म्हणून. पयलीं 10 वर्सां पयलीं हो बस स्टँड डिझायन जाल्लो आनी खंय तरी मनोहर पर्रीकर आसतना हांगा फावंडेशन स्टोनूय जाल्लो. पूण कित्याक कारणां खातीर खंय तरी हे बस स्टँडाचें काम बंद जालें. पूण आतां खुशी भोगता की तेंच्यांनी दुसरो प्लान काडून कितें तरी आतां करूंक सोदता. हांवें जेन्ना वास्को MLA आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जेन्ना आमच्या वॉर्डान येयलो तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली की हो ग्रावंड आहा तो आमचे पयलीं पासून म्हाका दिसता हांव जावच्या पयलीं हांगासर भुरगे खेळटाले खंय तरी आनी हो ग्रावंड आमी थेयलोलो आनी तसोच ग्रावंड आतां सुद्दां भुरग्यांनी मेनटेन केल्लो आसा. हांवें इतकेच रिक्वेस्ट केली आमच्या आमदाराक आनी आमच्या मिनिस्टराक की तो रिटेन करचो. आनी म्हाका दिसता तेणी सांगलें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलेलें आसा की तो 2000चो मार्क केला 2000च्या वयर 3000 सुद्दां जाता जाल्यार लोकांक ओपन टू प्ले आसपाक जाय. आनी हांव मिनिस्टराक आनी आमच्या आमदाराकूय देव बरें करूंक म्हणटा. ती जागा KTCच्या ताब्यान सुद्दां आसले जाल्यार एक ल्हान पोर्शन तेंचो ग्रावंड म्हणून ते केन्ना कितलेशे वर्सां वापरता. सो आमी डेवलपमेंट बस स्टँड बस स्पोर्ट सगळें करपाक खंयच वयता बट एट द सेम टायम ह्युमन डेवलपमेंट ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. ग्रावंड आसप म्हणल्यार ऑलरेडी खेळटा भुरगे त्या भुरग्यांक खेळपाक एक संदी वास्को खूंय ग्रावंड आहा ते भाशेन तांकां खेळपा आनी इन दीस पार्ट वाडे हांगा ना. सो तांकां थिंगा खेळोन दी. वी वील रादर हेल्प देम टू डेवलप इट फर्दर बिकॉज ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड दॅट ऑल्सो शूड बी इंटेग्रल पार्ट. सो फाल्यां आमी थिंगा तांकां बंद केले ते खूंय वयतले खेळपाक. सो दे हॅव बीन प्लेईंग फॉर सो लॉंग दे वील कंटिन्यू टू प्ले.